सुरुवातेक आमी गीत घेऊया नंबर C35. सुरुवातेक आमी गीत घेऊया नंबर A24 पेज 12. A24 पेज 12. Sotaduka Kushal Mona Sotaduka Sople Kore Sotaduka Isa Fatoru Detana Kalzat Uta Sota Aisha Disa Chesor Puso Tuka donia de betoita Sonkoshtani sotaduka Muskia koti sotaduka Kushal bonan sotaduka Sogle kore sotaduka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो मानान उमो घेवंक आमकां दोनिया देवान फावो केला. तशेंच बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जाताना आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतोल्यांक क्रिस्ती बोरवासाचे साक्षीदार आमी. बाग्योन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच ओकोण भावार्थान आपले जिवीत शुभ वर्तमान परगोटूंक ताणें करचिलें. आमच्या सोम्या जेजून ल्हान दुबड्यांक जिवितान कोस त्रास सोंसतोल्यांक भायर आयलोल्यांक काडोकांत जियेतोल्यांक उजवाडांत हाडून तांकां मोगान आपणायली. जेजूच्या पावलांनी चलून बाग्योन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक सांडलोल्यांक बोरवासो नासलोल्यांक आनी निराशीपणान जियेतोल्यांक हें बोरवासाचें शुभ वर्तमान परगोटलें. तशेंच आमी उत्सवीक वरोस 2025ची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन बोरवासाची मनशां आमी जावंक निराशीपणान जियेतोल्या सवें जेजूचो मोग आनी शांती वांटूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी खरे आनी ओकोण क्रिस्ती बोरवासाचे गोवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. मोगोच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां सामी तयार करुया. सगळीं सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पुरेदार देवाक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सावकार मरी
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनादिकुराद म्हणून प्रार्थना मागता. सौर पददार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुत कोर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुत कोर, सोम्या काकुळट कर. सोम्या काकुत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोत्या अत्रेगान ही पवित्र रितीचो आमी फळ जोडचो म्हणून तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान सोड आनी सोड बोर आनी हुर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान नोदोर मारली आनी एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलेलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपांचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूव, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनी एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलेल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाखवेलीच्यो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाखवेलीच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ह्या उतरांनी जातलो. प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची राजवट ताची राजवट. जबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सोर्ग सगलो आनंद भोगूं, उल्हासू सगलो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरगुटू आनंद बोरीत. रानांतली सगळीं झाडां मुरगुटू खुशाल बोरीत. जबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसोबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची, पोरजाची कोरच्याक जोटी परमेश्वर होबलो येता. जबाब, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पोर करूंक येता. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातल्यो? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात, तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोणांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांप जातल्यो, वशाची पिडाप येतली आनी भूक पडटली. अंतरोळार भिरांकूळ गण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसती पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी, विटनसीस ऑफ क्रिश्चन होप टू द डिस्करेज्ड. निराशीपण सगळ्याच्या जिवितांत येताच. आमच्या जिवितांत क्रायसीस आसातूच. पूण निराशीपण घेवन बसल्यार कांय वाड आमच्या जिवितांत जावची ना. न्हय म्हणून देवा आनी पेल्या पासत आमी कांयच करूंक पावची ना. नेल्सन मांडेला हो सावथ आफ्रिकाचो आदलो प्रेसिडेंट अनिती खातीर तो बोणकोण भोगतालो आनी बोणकोणीचे राखणदार पासून ताचे सगळें अनीत कोत्ताले आनी आपणा सगळें अनीत केल्ल्या म्हूण तो वायटान फारीक करिना. पूण आपलीं सपनां, आपले हावेस, आपल्या देसा खातीर आसलेले तो तांकां सांगतालो आनी आपूण निराशीपणाचो अनुभव भोगतना लेगून दुसऱ्यांक ताणें निराशीपणांतलीं निवारलीं. दुसऱ्याचें जिवीत ताणें खुशाल बरीत केलें. आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां निराशी जाल्ल्यांक बरवंशाचो संदेश फावो जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत समाज कितलेय अनितीन, त्रासां आनी कश्टांनी बुडलोलो आसोन पर्यंत देवाची जोडटी न्हीद आनी शांती हाडटा म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. जे कोण जिवितांत निराशी जाल्यांत तांकां हें प्रकाशनेचें पुस्तकांतलें वाचप बरवंसो आनी धीर घोटाय दिता. आयच्या शिव वर्तमानांत संवसाराच्या शेवटाक कसल्यो खुणां जातल्यो हाचे विशीं जेजू आपल्या शिसांक सांगता. हें सांगून जेजू आपल्या शिसांच्या काळजांनी भिरांत घालिना, पूण जेजू एक बरवंशाचें बाकीत करता. आनी जेन्ना
शिसाचेर कश्ट येतोले निराशी जातोल्या असल्या वेळार शिसांक तीर रावूंक तो एके भाशेन तांकां पयलेंच शिटकायता. जिवितांत आडकोळी आनी दुमाळो आसात हें जेजू मानून घेता, पूण ह्या सगळ्या अनुभव जिवितांत बदलनी आनी नवसरणी आडटली हाचेर जेजू भर घालता. आनी आमी जाणा कोण भाशेन जेजू आपलो भौशीक वावर कोत्तालो तेन्ना ताका सोंपें जावंक ना, ताका विरोध करताले, ताचेर गाराणी घालताले, एके भाशेन ओनितीन ताका एके भाशेन चेपून दवरूंक सोदताले. पूण जेजू निराशी जावंक ना. जेजू बरेपण शिंपडायत गेलो कानाच्या लग्ना वसऱ्यांत. जेन्ना ताची आवय अकोल न्हवऱ्याचे मागणें जेजू फुड्यान घालता तेन्ना जेजू अकोल न्हवऱ्याचेर आसलेली लॉज तांचें निराशीपण संतोसान बदलता, संतोस तांच्या जिवितांत हाडटा. खूब लोक जेजूच्या काळार पिडेंत कश्टवतालो. असले वेळार अदीक करून कोडकार आसले. तांकां घरांत न्हय म्हूण समाजांत सुवात नासली, तांकां भायर आयलोले, एके भाशेन समाजाचे देगेर ते आसले, तांकां मरूंक सोडलोले. असल्यांक जेजू आपणायता. असल्यांक हात लावून जेजू तांची बिगडलेली भलायकी परतून दिता. मार्ता आनी मारिया ह्यो दोनी भयणी आपल्या भावाचें दूख करतालीं. 4 दीस जाल्ले तांचो भाव सोंपल्यार, लाजार सोंपल्यार. असल्या वेळार जेजू तांच्या घरा वेता आनीक जेजू ह्या लाजाराक परतून जिवो करता. ह्या कुटुंबांत आयलोलें दूख निराशीपण जेजू पयस कोत्ता, संतोस तांच्या जिवितांत हाडटा. एके भाशेन जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच म्हूण सिद्ध करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सा फ्रांसीस शावेर हाचे परबेक आमी तयार जातना सा फ्रांसीस शावेराच्या हातांत जेजूच्या कुर्सा विणे आनी कांयच दिसची पडना. कुर्सार खेळाल्ल्या जेजूचेर ताणें भावाट दवरलो. बोरवोशाचें जिवीत तो जियेलो. जेजूच्या कश्टांचेर ताणें नियाळ केलो आनी ह्या जेजूक घेवन तो निराशी जाल्ल्या भावा भयणां सोवें आयलो. इतलेंच न्हय, ताच्या काळार तितलें सोंपें आसोंक ना. साद्यो बोटी घेवन म्हयन्याचे म्हयने सोमदिरांत ताणें पयन केलें. वेगळ्यो भासो सा फ्रांसीस शावेर शिंकलो. दुसऱ्यो संस्कृतायो ताणें आपणायल्यो, दुसरे संस्कृतायेक ताणें मान दिलो. पिडेंत कश्टोतल्याची ताणें सेवा केली, तांकां इलाज दिलो, तांकां भेकोवणी ताणें फावो केली. पवित्र इस्नान ताणें सोबार जाणांक दिलें. जेजू सोरवंडाराचो पाटला करूंक ताणें शिकयलें. हे भाशेन सा फ्रांसीस शावेर उर्बेन जेजूच्या मोळ्यांत वावुरलो. शिव वर्तमान परगटूंक ताणें प्रयत्न केलो. सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं उर्बेन अदीक करून आमच्या कुटुंबांत जेजूक साक्षी दिवया. आमच्या समुदायांनी नेटान वावरुया. अदीक करून आमच्या समाजांत, चड करून समाजाचे देगेक आसात तांचे सोमें गरीब दुबळ्यां सोवें, पिडेवतां सोवें आमचो मोग आमी दाखोवया. आनी हें करूंक सा फ्रांसीस शावेर जावन आसा आमकां प्रेरण आनी देख अशें जावं.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी देवा आमच्या बापा मुखार उबारुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान निराशी जालेल्या भावा भयणांक बरवशेन जिवंक शिकयली. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलोंक आनी अशें आपले मुनियारपण फलादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर असलेल्यांक अनीत सोंसतेल्यांक आनी नेणाऱ्यांक देवाचो मोग दिलो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची प्रेरणा घेवन मोग, शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबान सदांच बरवसो आनी भावार जिवाल आसूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान जिवितान येतल्या आडकोलींक फुडो केलो. तसोच कुटुंबाचेर उपरासतली वादळ मोळा काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतल्या दर एका भावा भयणीन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देख घेवन आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून प्रवचनान मेळ्ळलो संदेश आपल्या जिवितान जिवंक बरवसो दितोली मनशां जावं बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. थोडे वेळ ओगी रावून आमच्या खासगी गरजा बसत आमी मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी तुज्या पुताचे गोवाय जावंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी आमकां भर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गोळटी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां हे तुका भेटयता दोनया. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तोशे जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तोशे जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायल्याय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमची तुज्या दोयाळ काळजान मनाची तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेची बोळ दी. हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काळी आनी सौर वतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्या तुज्या उनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतलें आमकां सडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मेलाचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसोंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराऱ्याचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हें म्हज्या उडासाक करात बावडतो सोगूट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आनी सिमिया आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोडसुडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे मिसाचे बेडेक हांगा हाजीर आसलेल्या दोरेकल्या म्हज्या भावा भयणाची दया कर म्हूण मागता हांव कुवारमारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुतां बागयोन सुसे वाज बागयोन सा फ्रांसीस शावियर आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या शेजू बरफी त्या शेजू सांगाता त्या शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओत्रेक दाव तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्याव घेवचो. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाउतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Gorgeous.
तशें आमी तुका altados varvago melanza fai calo varzu gloria solo hati un perdonado tu ci dai moja anima pazzomo soglianza con divo duca ci coro duca ci coro Gesù sorvonara duplico scestane doce ami duca duca ci coros Gesù sorvonara duplico scestane doce ami duca जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया प्रार्थूया सर्व पदधरा देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका खूब कार आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे नांवी मातशें बसुया आयची मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र ऑल्विन डिकोस्टा ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आनी प्रवचन करतल्या पाद्री फ्रांसिस्को पिरीज तांकां सगल्यांक आमी दिनवासता तशेंच गायन पोंगोडाकूय आमचे दिनवास भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत 28 नोव्हेंबराचे इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर म्हणटूच चोत्रायदोरची त्या दिसा 9:10 मीस आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना पूण 12:15 मीस आसतलें इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग भाव भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर सगळीं उबी रावया
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लाजतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवं आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Francisco